मेन केस लास्ट इयर येयली आनी 3 म्हयन्या भितर ते गजाली कर म्हटल्यो, नोटिफाय कर. मागीर तेजे उपरांत सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी सुप्रीम कोर्टान खर अशी बाजू गोंय सरकारान मांडली. आपले जे मुद्दे आहा आनी ते थंयच मांडूनात एसेंब्ली विधानसभेनूय ह्यो गजाली डिस्कस जाल्या. थंय सुद्दां सरकारान आपली भुमिका ठामपणे दवरलेली. कांय अपोजिशनांतले एम.एल.ए. आसले ते ही गजाल टायगर रिजर्व ही गजाल म्हादयक लिंक करताली. म्हादय वाचोवपाक जाय जाल्यार हांगसर टायगर रिजर्व डिक्लेअर करा, ऑटोमॅटिकली तो प्रश्न सुट्टलो. आनी जेन्ना कोर्टान सुप्रीम कोर्टान हो विशय केला, चॅलेंज केला हायकोर्टाचें डिसिजन, आनी तो ओपोज पोवन मागीर डिपार्टमेंटाची तेंची कमिटीची एक मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक सेंट्रल एम्पावर कमिटी गोंयान आयज स्टेक होल्डरांक मेळटा. सो थंय आतां एक्टिविस्टूय आहा, राजेंद्र केरकार बाब सारके तेवूय आहा, सत्तरीचे दोनूय आमदारूय आमी थंय पयले. देविया राणे वांगडा जर पंचायतीचे रिप्रेझेंटेटिव्हूय येयल्ले. सो हेंचे आर्गुमेंट आहा की कसो त्रास जातलो, लायव्हलीहूड कशें अफेक्ट जातले, लाखांनी लोकांक कसो त्रास जातलो. वेरेज ते सांगता 5,000 लोकांक अफेक्ट जातले. राजेंद्र केरकारान जर म्हटलें की हो विशय तडीक म्हणजे हें केलें टायगर रिजर्व जाल्यार म्हादयक तेजो फायदो जातलो. म्हादयचो जो प्रोजेक्ट आमी ओपोज करता ऑटोमॅटिकली गोंयचे फावरात जातलो. पण एक्चुली सरकार वा कोर्ट कितें करता लास्ट तो लोकांक सेंटर पॉयंटार धरून करपाक जाय. म्हणजे लोकांक कितें जाय, लोकांक त्रास जायना अशें. पूण एक्चुली कोर्ट कसो आसता, कोर्ट रूल बुकाचेर चलता. कोर्ट कायदो पळयता, कायद्यान म्हणून केस इतले फुडें पावल्या की पयलींचो डेटा हे गजाली घेवन वायल्ड लायफ सँच्युरी पयलीं डिक्लेअर केल्ल्या. वागाचो थंय एक्टिविटीज दिसता. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना वाघ जो विश घालून मेल्लो बी म्हणटा तेन्ना भुरगीं आसलीं, वागाचे पेटे आसले. सो वागाचे पेटे काय तशे मूव जायनासले, ते हांगा जल्म दिले आसतले तेंच्यांनी. थंय ते हांगा वाडले, मागीर ते व्हडले मूव जावपाचे. म्हणजे बारीक खुबे आसले ते. सो तो डेटा तसो डिपार्टमेंटा कडेन आहा, फॉरेस्टा कडेन तो ऑन रिकॉर्ड आहा. सो ह्यो दोनूय गजाली करता. कोर्टाक हायकोर्टान जेन्ना डिसिजन दिलां, सुप्रीम कोर्टाची लायन मातशी तीच आसतली. पण आतां हे जेन्ना सेंटर एम्पावर कमिटी येवन जेन्ना लोकांचे फिडबॅक घेता तेन्ना तांकां हांगसरले लोकल विशय आतां कळपाक लागतले. डायरेक्ट लिडरां कडल्यान, डायरेक्ट पंचायतीच्या लिडरा कडल्यान हे लोकल इश्यू हांगसर गोंयान पयलींच आमची 3,700 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणटा तितूंतले 60% मायज आमचें फॉरेस्ट आमी वायल्ड लायफ, म्हणजे तितून आमी कांयच करूं शकना. हार्डली 30% आमी जंय लोक रावता. प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा, सीआरझेड आसा. सो ह्यो लँड इज लॉस्ट ऑन मेनी लोक खंय वयतलो. आनी